Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. बेंगळुरूच्या ही मशीनां शुक्रारा गोंयांत पावली. सध्या ही सगळी यंत्रणा मडगावच्या माथानी साल्डाना कॉम्प्लेक्सात दवरल्या. आमच्याकडे मशीन रिसीव्ह झाला फ्रॉम बेंगलोर. We have received around 1095 EU, 1100 control units आणि 200 VVPAT. So currently आम्ही ते काढून आमचे वेअरहाऊसात दवरतले आणि आमचे फर्स्ट लेवल चेकिंग विल स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ ऑगस्ट. बॅलेट युनिट्स, कंट्रोल युनिट्स आणि व्हीव्हीपॅट येवप म्हळ्यारूच वेंचणूक लागीं पावल्या म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामत सांगता. ऐकात. आयज जे इलेक्शन कमिशनांतल्यान जे बॅलेट युनिट्स आणि जे जे टेक्निकल इक्विपमेंट्स लागतात ईव्हीएम मशिनां म्हणा बॅलेट युनिट्स मागीर व्हीव्हीपॅट सगळे आज बियरच्यान आयिल्ले आसा. सो हाजो अर्थ एक स्पश्ट जाता की इलेक्शनाची मुहूर्त सुरवात जाल्लो आसा. कारण मशिनां जी आयल्या आनी म्हाका आतां पळोवन आयला की ऑगस्टाच्या 13 तारखेक अशें कितें तरी FLC जावपाची आसा. नॉर्मली FLC म्हणटी 120 ते 150 दिसां भितर हे टायम पिरियडान जाता. This is indicating that key elections might happen somewhere in November or December. These are the indications. But then it rests with the election commission. But as a political party, as an opposition, we are all set. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.